नमस्कार. आज आम्ही पेडण्या पटांगणात आसा आणि आमचे मित्र राकेश सुवार जे माजी पंच पावसकडे पंचायतीचे आणि त्या पेडण्याचे हो जो विषय हा तो रेतीचो विषय आसा आणि त्या रेतीच्या विशया खातीर आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा आणि तुमकां सगळ्यांक पत्रकारांक सगळ्यांक पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा तुमी हांगा येयल्या बद्दल आनी म्हाजे दोन शब्द हांव चालू करता. विशय असो आहा की पत्रादेवी ते केरी पर्यंत 300 व्हडी आमचे पेडण्या मतदारसंघात आसा, म्हणजे दोनूय पेडण्या मतदारसंघात आसा. पेडणे तालुक्यात आसा आणि ती जी रेती काडटा ती तेरेखोल नदीन काडटा. आतां ह्या 300 व्हडी असले लोक म्हाका दिसता डायरेक्टली 300 ते 1200 ते 1500 डायरेक्ट तेजेर डिपेंड आहा आणि इनडायरेक्टली 2-3 हजार लोक डिपेंड आहा, म्हणजे व्हडेकार सॉरी आमचे गाडयेकार हॉटेलकार हे 3,000 लोक तेजेर डिपेंड आसा. प्लस जो पेडण्याचो बाजार आहा तो खुबसो एक 25% हो रेती वेवस्थाचेर डिपेंड आसा. म्हाजो विशय कितें आसा खबर आहा, महाराष्ट्राची जी रेंव आज महाराष्ट्रांतून गोंयांत येता आणि ती म्हणटात की ती गोंयांत हाडून ती गोंयांत सप्लाय करतले. हांव अशें म्हणटा की ती रेंव त्या रेंवेचो आजून ऑप्शन जावंक ना आनी ती रेंव जर गोंयांत येवन गोंयांत इल्या उपरांत ती लिगल कशी जाता. जर तेरेखोलची रेंव जर इलिगल आहा जाल्यार पेडण्याची रेंव महाराष्ट्राची रेंव तेरेखोल हांगा जर पत्रादेवी चेक पोस्टार येवन ती लिगल कशी जाता. अशें कुजबूज चालू आहा की थंयसर 500 रुपया ट्रकाक दिवचे पडटा म्हणून, म्हणजे एका ट्रका फाटल्यान कोणाक दिवचे पडटा. आतां कोणाक दिवपाचें पडटा हेची सरकारान म्हणजे आमच्या दोनूय पेडण्याचे आमदार आहा तशेंच मुख्यमंत्री आहा हेंच्यांनी चवकशी करपाची गरज आहा. 500 रुपया खातीर तुमी रेंव चालू करता गोंयची रेंव महाराष्ट्राची रेंव चालू करता काय म्हाजो विशय आसा की आमची गोंयची रेंव तुमी चालू करा. आतां पळय हांव अशें म्हणना की महाराष्ट्राची रेंव चालू करूं नाका, महाराष्ट्राचो रेंवय येता सॉरी खडी येता चिरे येता ती लिगल येता, तुम्ही लिगल अवश्य चालू करा. पण जो थंयसर पासिजन ना तर तुम्ही लिगल कशी रेंव म्हणटा. आमची जर इलिगल रेंव आसा तेची लिगल रेंव कशी जातली म्हणटा. 5,000 अवश्य तुम्ही चालू करा. आतां म्हाका सांग ह्या दोनूय आमदारां पेडण्याच्या लोकांनी थिंगा हाडल्या महाराष्ट्राची रेंव चालू करपाक तांकां हाडून थिंगा हाडूंक दिवंक ना. ह्या दोगां आमदारांक हांव विनंती करता जर तुमी ही रेंव तुम्ही महाराष्ट्राची चालू करता आनी पेडण्याचे जर लोकांचे अन्याय जातलो जाल्यार पेडणेकार तुमकां सोडचें ना. सो तुमी येत्या विधानसभेक अधिवेशनाक हो प्रश्न तुमी सरकारच्या दबाव हाडून सीएमआय दबाव हाडून पयलीं हो विशय आमच्या गोंयचो बॅड तो तेरेखोल जो म्हाका जाली 50 वर्सांचे 45 वर्सां जाली त्या आमची रेंव अख्ख्या गोंयांत फेमस आसा, अख्ख्या गोंयांत हांगा रेंव वयता ती. आज असो प्रसंग येयलो लोकांचे गाडये लोकांचे व्हडये लोकांचे सगळ्यांचे बंद पडले आसा. सो तुमी जर आमच्या लोकांक बंद करून जर महाराष्ट्राची रेंव इलिगल गोंयांत लिगल हाडटा तेजेर आमी खरो प्रतिक्रिया आमची आसा आणि तिचें आंदोलन करतले आणि आमी जर हेजेर रेंव चालू केली जाल्यार आमी हेजे सगळे व्हडे ट्रक बंद करून आज रेंव बंद करपाची बंद करतले. सो हांव सरकाराक एकच विनंती करता चेतावणी दिता की ती लिगल रेंव आतां शिवाय भितून घेवपाची न्हू. तुकाराम एकच प्रश्न आसा, तुम्ही आता जे म्हणतात की महाराष्ट्र हे जे दोनूय आमदार आसात ते पेडण्यातले आसा आणि पेडणेकारांनी निवडून दिल्या ते तेंचे होडये सुरू करच्याक न्हू म्हणून किंवा थंयसली सँड हाडच्या खातीर न्हू म्हणून. पेडण्यातलेच काही ट्रकवाले महाराष्ट्रान वचून थंयच्यान रेती हाडटात ते तुमकां चलता. म्हाजो विशय तो ना पेडण्यासून मागीर ते जे हाडपी आसात हे तो ह्याच दोन आमदाराचे माणूस आसतले. एक उत्तर समज पळय पेडण्याचे ट्रक सुद्दां त्या महाराष्ट्रातून खडी हाडटा रेती हाडटात खडी हाडटा चिरे हाडटा कुशे हाडटा तेजे पासय आसता ते हाडटा. रेती म्हणटा आतां रेती आहा न्हू महाराष्ट्रांत फाटल्या वर्सा पास दिल्ले हाडटाले. माझे विशय आता जेन्ना सुरू करतकच महाराष्ट्रातले रेती सुरू करतकच हांगासले जे ट्रक ओनर्स आसात ते थंयच्यान रेती हाडचे ना. कित्याक म्हाजें तशें कांय न्हू. हांव म्हणटा म्हाजो विशय आहा फक्त आमची रेंव चालू कर आणि तुजी बाकीची खंयची लिगल आहा ती तूं आमची रेंव चालू कर. म्हणजे तुम्ही रेती माफियांक म्हटल्यार सपोर्ट करता. हांव बरो सपोर्ट करिना. सपोर्ट म्हाजो एकच विशय सरकार एका सायडीन म्हणटा की रेतीचो माफिया चालू आसात आणि तुम्ही एका सायडीन तुमीच सरकाराची माणसां अशें सांगतात की रेती सुरू करा म्हणून. मागीर एक्झॅक्टली तुमकां कितें करपाक जाय. विशय परत विशय म्हाका कळोंक ना.
एका सायडीन सरकार म्हणटा की रेतीची माफियागिरी चालू आसा महाराष्ट्रात चालू आहे, महाराष्ट्राचे गोव्यान, आणि म्हणून तर ती बंद केल्या न्हू गोव्यातली. आणि त्याच्याच खातीर एका सायडीन सरकार तुमचेच माणूस सांगता, तुमचेच सरकार सांगता की बाबा ती माफियाची रेती म्हणून, म्हणजे माफियागिरी जाता म्हणून, आणि तुम्ही तेंकाच सपोर्ट करता. नो त्याच्या वांगडाच आणखी एक हे आहा जाणा. पण आयकून घे सांग. दुसरें आनी एक कारण आहा, तें कोर्टान प्रकरणां पावलां. कित्याक पावलां जाल्यार न्ही दिसान दीस दोनूय वाट्यान सगळे कोसळत आसा, आणि कांय लोक तेजे कोर्टानूय गेल्ले, आणि त्यांचे योग्य आहा ते. तरी जाण तुम्ही तेंका सपोर्ट करता. विषय प्रश्न ना तेंका बरें आसा. आणि एक दुसरो एक प्रश्न आसा की केस हेच्या पयलीं सरकारान अशें म्हटलें की आमी रेग्युलरायज करता म्हणून. तो प्रोसिजर अजून थंय बंद करून तुम्ही जे परत थंयच्यान रेती हाडटा आणि हांगासली परत इलिगली सुरू करा म्हणून सांगतात, ते कितपत योग्य आसा? तेंची लिगल कशी काय म्हणटा? महाराष्ट्राची लिगल कशी काय म्हणटा? महाराष्ट्रातली घेऊच नका आमी. तोच माझा विषय न्हू. जर आमची लिगल आहा जे रेमेचो व्यवसाय करतात हांगा ते त्या वाटेन वचून कशें घेतात, आणि ह्या वाटेन हक्का खातीर झगडटात कशें अशें ते सगळे म्हणा. आता 300 व्हडी आहा, सगळ्यांचे गाडी गाडये कुशीना आनी व्हडये कुशीना. आता तुम्ही आमदारांमध्ये माफियाचो प्रश्न उठयता. आमदारांमध्ये ते माफिया लोक काडी ना आमचेच लोक काडी हा, मागीर तेंकाच तुम्ही माफिया म्हटलेले न्हू. पण आमी म्हणना सरकारान म्हटलेले, आणि तुम्ही सरकाराचे घटक आसात. सरकाराचे घटक. हा, तुम्ही तर प्रवीण आल्लेकर आणि जिता बरोबर पूर्ण वेळ कामाक आसलेले, पूर्ण वेळ काम केल्यात निवडून हाडच्या खातीर, आणि तुम्ही ह्योच विशय तुम्ही तेंकाच जर तुम्ही दोशी करता जाल्यार कशें जातलें? प्रवीण आल्लेकरची आमचे फ्रेंड काय डाऊट नाही. पण जी गोष्ट पेडण्या खातीर जी गोष्ट वायट घडटली त्यात आमी आवाज करपाक आमकां काय लागत ना. पेडण्या आमचे फर्स्ट. म्हणजे तुम्ही आता इलिगली रेती काडचे ना, रेग्युलर जाल्याशिवाय ती रेती तुम्ही हात घालचे ना, असे तुमचे म्हणणे आसा का? माझे म्हणणे असे आसा की जो पर्यंत हांव म्हणटा महाराष्ट्राची 5ची रेती चालू करपाक म्हणजे कांय म्हणटा ऑपोजिशन. जर महाराष्ट्राची 5ची जर ती महाराष्ट्राची इलिगल गोंयान ती इलिगल, आमची इलिगल कित्याक अशें. आता ही सगळी तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना तुमकां अशें दिसूंक ना की त्या सगळ्या रेती काडणाऱ्यांक 1-4 जाणां हांगा बसून तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स तो विषय म्हणजे तुम्ही एक सोदतात आणि ते वेगळे दुसरेच कितें तरी करपाक सोदतात अशें तुमकां दिसना? वेगवेगळे काय ना. मागीर तुमच्या बरोबर ते रेतीवाले किंवा ट्रकवाले तुमच्या बरोबर काय सांगण्याचे फुडें आमी आतां ते येवपाच्या हेच्या फुडें आमी तांकां सगळ्यांक घेवन पावपाच्या. आता जर आमी शिटकावणी जर तुम्ही जर शिटकावणी एका सायडीन जर दितात जाल्यार त्या दिसा तुम्ही सीएमा कडेन तुमीच तुमचेच लोक हे तेचे कडेन वचून बरेपण कशें जोडून तेचे सुरू करा अशें म्हणून सांगलें. मागीर जर एका सायडीन तुमी कोणाक भ्रमीत करूंक सोदतात, जनतेक करूंक सोदतात, तुमी सादोवंक सोदतात की सरकार वायट आसा करता अशें म्हणून सोदतात? सरकार विशय प्रश्न येना न्हू. सरकार विशय कसो येना? सरकार आमी चिंतावन दिल्ल्या की बाबा हे विषय तुम्ही गांभीर्यान कित्याक दिवची पडली? ते म्हणटा ते म्हणटात बरा की महाराष्ट्राची लिगल सरकाराक लिगल अशें म्हणनात ते. महाराष्ट्राची ते 5 म्हणटात 5 द्या, पण सरकाराक अजून कांयच खबर ना ती अजून तिका 5 दिवत ना. म्हणजे सरकार चौकशी सरकारान तेजी करून जर ती लिगल ती घेवपाची आमचे काय ऑप्शन नाही का? ही 5 ना ती घेवप ना अशें म्हाजें म्हणणें. जर आमची इलिगल आहा जाल्यार ती 5 आमदारांनी काय करपाचें म्हणटात? जे ट्रक घेतात 500 रुपये करून घेतात 500 रुपये घेतात खरे अशें कुजबूज म्हणटा. खंयचे कुजबूज? म्हणजे तुमकां काय प्रूफ आसा? तुम्ही सरकाराक कित्याक दाखोवन दिनात की 500 रुपयाचो व्यवहार चल्ला म्हणून? सरकार सेवा झाला न्हू, टिकाव कशी करपाचें? सेवा झाला ते इन्क्वायरी कर म्हणून तुम्ही सीएमा कडे गेल्लेले? आमी तुमच्या मार्फत अपील करता. तुमच्या मार्फत तुम्ही आहात न्हू आनी सेवा वचपाक करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.